नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेळचीक खबरो. बुधवारा दिसभर घोग्यांनी पावस पडलो. गोंयांत बरेच कडेन बुट्ट्यो आयल्यो. रस्त्यार, बाजारात, घरांनी उदक भरलें. पावसा पयलींची कामां करता ही सरकाराची उतरां व्हांवून गेलीं. लोकांचे खूब हाल जाले. ट्रॅफिक जॅम जालें. विमानाचें वेळापत्रक हाल्लें. दुसरे वटेन वेधशाळेन रेड अलर्ट जाहीर केला. वेधशाळेच्या मतान 24 जून मेरेन असोच पावस रकत रावतलो. म्हटल्यार आसा ती परिस्थिती आनिकूय गंभीर जावपाक शकता. पणजी आनी बाकीच्या शारांनी व गांवांनी. We are expecting this rainfall beyond 20. This is called extremely heavy rainfall, and because of that we have issued red alert for 2 days. After 2 days rainfall is going to get a little bit on the lesser side, and this extremely heavy is not expected. And the 4th and 5th day again the rain intensity will reduce, and we are expecting heavy rainfall, only heavy rainfall, that is just in the range of 6 to 12 centimeters for 2 days. पणजी महानगरपालिकेन उतर दिवन पासून बुधवारा पावस रकपाक लागतकीर पणजेची गटारां भरून व्हांवपाक लागली. रस्ते बुडिल्ले आनी पांयांनी घुस्पिल्लो कोयर कुशीक काडीत वरांतल्यान चलपाची पाळी पणजेकारांचेर आयली. ट्रॅफिक जाम जाली. कसिनोवाल्यांक विकिल्ले फुटपाथ लेगीत उदकांत बुडिल्ले. शिवोलेच्या रस्त्याचेरूय उदक भरिल्ल्यान लोकांक गाडयो काडटना कास्तीक जाली. वास्को सड्यार एक व्हडले पालसण रस्त्यार देंवलें आनी ताका लागून वरभर येरादारी बंद पडली. आमच्या कंट्रोल रूमाक मॅसेज आयली की बोल्डर लँडस्लायड जाल्ले आसा आनी बोल्डर रस्त्यार आयिल्ले आसा. आमी रोखडेच सायटीर हांगाच आसात आनी सायटीर येवन आमी फायर फायटींग फोर्साक आपोवन ते बोल्डर सगळे कडेन काडले. आतां माती मातशी लूज जाता ती पळयल्यार वयर एक हुडली म्हूण आसा ताका आमी वयर तळून आयिल्ले आसा की सकयल माती तुका सेफ जागेतून शिफ्ट जा म्हणून. पूण तो म्हणटा हें सदांचें हें वर्साचें आमगेलें आमकां काय भंय दिसना आनी तो हालपाक थंय तयार ना. पावस रकपाक लागिल्ल्यान ताचो परिणाम विमानांचेरूय जालो. वायट हवामानाक लागून दनपारां 1:30 सावन सुमार 16 विमानां दुसरे कडेन घोडोवची पडली. वास्कोच्यान आनी शिवोलेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाल्यान संदीप कामुलकार, जाल्यार पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. म्हापशा बाजाराची भलायकी सामकीच पिड्ड्यार जाल्या. हें दिता आनी तें दिता अशीं आश्वासनां राजकारणी दिता, पूण अजून मेरेन वेपाऱ्यांच्या पदरांत कांयच पडूं ना. वेल्यान सध्या तांकां उदकांत बसून वेपार करचो पडटा. तशेंच वेपाऱ्यांक भंय पडला पावशी दुयेंसांचो. सोपो घेवपी कंत्राटदार आपणाक सतयताय असो आरोप बाजारकारांनी केला. म्हाल विकपाक उदकांत बसयता आनी वेल्यान कंत्राटदार शापता सांगता अशी तांची कागाळ आसा. उलोवपाचें पयलीं हें कर बेश्टें कितें उलयता खाऱ्याकारी काय पाकांक तुका सांगतलो हालो म्हटलें जाणा तूं कितें उलयलें जायना. हें सोंपेकाराचें काम न्हू, हें मार्केट कमिटी आनी म्युनिसिपालिटीचें काम न्हू. मार्केट कमिटीन लक्ष दिवपाक जाय. रिपोर्टर हाडून जाय करून हें करपाक जाय. हे सोपो घेवपाक येतले आमी फक्त सोपो तूं बसल्यार सोपो घेता आमी तुजें, आयकलें. आपण तशें हें करिना गो, आपण तशें हें तुजें काम तू कर. तूं धमकी कित्याक दिता तांकां? धमकेचो प्रश्न ना. मुद्दम आपोवप नासता. तूं धमकी कित्याक दिता तांकां? मुद्दम आपोवप नासता न्हू तशें. तू धमकी कित्याक दिता रे? धमकेचो प्रश्न न्हू. मागीर तुमकां पात्रांक सांगून दाखयता म्हण सांगता मरे तूं. पळता कितें जाता रे? जाली कोतरी पोटा खातीर बसल्यात. कशें करपाचें, कशें बसपाचें? रोगराई जावपान मारपाचें मरे, मलेरिया टायफॉयड जावन. परिस्थिती पळय मरे, पयल्या पावसाक ही परिस्थिती पळय मरे. आं निदान कितें तरी लक्ष हे गटारा उसपा काम करा. लोक कितें म्हाका ना, आमी हे सत्री लावन ह्या पावसान आमी कशें बसतले? काम धंदो ना, नोकरी ना, वेवसाय करपाक तरी स्वताचें पोट भरपाक तरी दियात मरे. हें
नाजाल्यार तसं उलोवचें पडटा. आमी आतां उलयलें फाल्यां सकाळ आमचे बदले करतले. तुमी अशें उलयतात तशें उलयतात. लोक विशें जावंक ना बशें उलोवपाक. मात तरी लक्ष दियात. हें पळय लोकशाही राज्य हें हुकुमशाही जाली औरंगजेबाची. पळया मरे कितें जाता चालू तें. पयल्या वर्सा ही परिस्थिती आनी मागीर फुडें कशें कितें जातलें. म्हापशेंसावन आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. दुयेंसां गरीब आनी गिरेस्त असो भेदभाव करिना. ती कोणाकूय जावंक शकता. देखून मुंबयचें लिलावती रुग्णालय आनी न्यूयॉर्क अमेरिकेंतलें स्लॉन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटर सरकारान दीनदयाळ सामाजीक स्वास्थ्य येवजणे अंतर्गत हाडचें काँग्रेसीन मागणी केल्या. अमेरिकेंत उपचार घेवन मुख्यमंत्री हालींच गोंयांत आयला. त्यान पयलीं मुख्यमंत्र्यान मुंबयच्या लिलावती रुग्णालयांत उपचार घेतिल्लो. ते फाटभुंयेर काँग्रेसीन ही मागणी केल्या. राज्यां आनी देशा भायर उपचार घेवप गरिबांक परवडना अशें काँग्रेस म्हणटा. आयज आमचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हे मुंबयच्या लिलावती हॉस्पिटलान तशेंच अमेरिकेच्या स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर जे सेंटर आसा थंय वचून ट्रिटमेंट घेवन आयल्यात आनी आमी पळयतात ते बरे आतां आयल्यात आनी बरें नेटान काम करतात. आमकांय खोशी जाली. आमची अशी मागणी आसा की ही ज्यो 2 हॉस्पिटलां आसा ह्या DDSSY जी स्कीम आसा ताजे अंडर तांणी ती हाडची म्हणून. आनी हे जो सामान्य मनीस आसा तांकांय हो लाव मेळचो. आज गोंयांत कितलेशेच कॅन्सर पेशंट आसात तांकां ते शक्य जायना ते करपाक ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी सरकारा कडेन मागणी आसा की हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की ही जी स्कीम आसा DDSY ह्या कॅन्सरा खातीर ती ओपन करची आनी ही ज्यो 2 हॉस्पिटल आसात ती एम्पॅनल करची ह्या स्किमी अंडर. कॅन्सर दुयेंतींकूय सरकारान अर्थीक आदार दिवचो अशेंय हो काँग्रेसीचो म्हणयारो सिद्धनाथ भुंयाव सांगता. जे कॅन्सर पेशंट्स आसात तांकांय आज हें व्हडल्यांतलें व्हडलें दुयेंस तांकांय बी ह्या स्किमी अंडर अशीच कितें तरी स्कीम करची आनी म्हयन्याक जो तांचो सायकल आसता जावं केमो घेवपाचो सायकल आसता नाल्यार आनी वखद घेवपाची सायकल आसता त्या सायकली अंडर तांकां ते सरकारान तजवीज करची तितले तांकां दिवपाक. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे महानगरपालिकेचो नगरसेवक उदय मडकयकार आनी गीता मडकयकारा आड फटिंगपणां केली आनी फटीच्यो सयो मारल्यो म्हणून पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. ती बी पणजे महापालिकेचो कमिशनर अजित रॉयान. ताच्या कागाळी प्रमाण ह्या दोगांनी 2012 वर्सा तेन्नाचो कमिशनर मेल्विन वाजाची सय मारून आपले इमारतीच्या 3रे माळयेची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतली. I received a letter from an ex-commissioner of CCP last week, and he claims that one of the buildings, which is in Bartlame, occupancy certificate was issued for the 3rd floor of that building on a date when he was not Commissioner CCP. So I have forwarded a complaint to Panaji Police to examine and see what are the facts and what are the fabricated documents. The claim made by the ex-commissioner is that on the date when that occupancy certificate was issued, he was not the commissioner, but occupancy certificate is signed in his name. He is claiming that he was not commissioner on that date. So we have to see whether that signature is genuine or it's fabricated. Sorry? Name of the person? Some Miss Geeta Madkekar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वच्छ भारत मोहीम सुरू केल्या. पूण भाजपाच्या हातान आशिल्ली काणकोण पालिका प्रधानमंत्र्याचे येवजणेक कोयरा डबो दाखयता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान म्हळां. पालिके मुखार उपासाक बशिल्ल्याक भेट दिले उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. काणकोण पालिका नितळसाणीचेर आडनदर करता ताचो निशेध करपाक स्वच्छता मोगी काणकोणकार उपासार गेल्या. गिरीश चोडणकारान बुधवारा तांची चवकशी केली. धुमाळेचो कोयरा प्रकल्प दुरुस्त करपाक थळाव्या आमदारान सरकाराक लेखी निवेदन दिल्लें पूण ताचो कांयच उपयोग जालो ना अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सांगता. पंतप्रधान मोदीचें जो स्वप्न आसा आनी जो ऑल इंडिया तेजो राष्ट्रीय प्रोग्राम आसा स्वच्छ भारत अभियान जे सुरू केल्लें आसा तें
स्वप्न फेल करपाक काणकोण म्युनिसिपालिटीन जी त्याच्याच पक्षाची आसा तेणी लीड घेतल्या अशी दिसपडटा. कारण लोक सांगतात आमी स्वच्छ भारत करूया, लोक सांगता काणकोणचे आनी NGO सांगतात की आमी गार्बेज निवळ करूया आनी म्युनिसिपालिटी सांगता तुमी येनाका आमी निवळ करची न्हू. काणकोणसान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. जिणेंत जैता कडेन व्हरपी मार्ग म्हळ्यार शिक्षण. पूण शिक्षण दिवपी शाळे कडेन वचपाकूच मार्ग नासत जाल्यार शिक्षणांत देशांत 2 नंबराचेर आशिल्ली गोंय राज्यांतली ही गजाल वास्कोत 3 शाळां कडेन वचपी मार्गूच पावसान व्हांवून गेल्या. बायणाच्यान MPT कडल्यान ओव्हरब्रिजा वयल्यान वास्कोत आयिल्ले रस्ते माता सेकंडरी स्कुला कडल्यान वतात. बायणात आशिल्ल्या आनिकूय 2 स्कुलाच्या भुरग्यांक ह्या रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा. हे रस्ते सामके पेड्डार जाल्ल्या कारणान भुरग्यांच्या स्कुलांत वतना हाल जातात. ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची ह्या मागणे खाली पोरू वर्सा माता सेकंडरी स्कूलच्या शिक्षकांनी रास्ता रोको आंदोलन करपाचें थारायल्लें. पूण राजकीय फुडाऱ्यान आश्वासन दिल्या उपरांत तांणी हें आंदोलन फाटीं घेतिल्लें. उपरांत रस्त्याच्या दुरुस्ती कडेन कोणीच लक्ष दिलें ना. ताका लागून अंदू परत तीच परिस्थिती निर्माण जाल्या. रस्त्याची दुरुस्ती जावच्या खातीर आमी प्रयत्न केल्ले पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना अशें स्कुलाच्या शिक्षकांनी सांगलां. फक्त प्रॉब्लेम आसा हे रोडाक लागून हे सरावंडींग जे प्रॉब्लेम आसा सायडीन ताका लागून आमकां बरोच इफेक्ट जाता. हाच्या कन्सर्न अथॉरिटी आनी सरकारान गंभीर विचार करपाचो. कित्याक हो रोड फक्त माता स्कुलाकच न्हू, हो रोडाक ह्या रोडाच्यान अंजुमन स्कूल, गव्हर्मेंट स्कूल बायणा, हायर सेकंडरी, म्युनिसिपल स्कूल, देन गव्हर्मेंट स्कूल मेन वास्को, हे सगळीं भुरगीं हांगासून वयता चलून. प्लस हांगाचे जे लोक आहा दिल्लीचे जी दुकानां वेपारी आहा ते सुद्दां सद्दां वयता. आनी जे लोक ट्युरिस्ट येता किंवा जे रेल्वे पॅसेंजर सगळे वाटेन बायणा बीचेर वयता. आनी दीस इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम वास्को सिटी टू बायणा बीच. लास्ट टायम प्रिंसिपलान वचून MPT कडेन NOC हाडली की रस्तो करचो म्हणून. म्हणटकीर आतां जाता कितें, हांगसून ल्हान भुरगीं आतां तशें माता इस्कॉल, तशेंच गव्हर्मेंट इस्कॉल, तशेंच आंबिना इस्कॉल, तशेंच अंजुमन इस्कॉल अशी खुबशीं इस्कॉल आसा. भुरग्यांक पावसान भिजोन भुरग्यांक थंय चिखलासून वयचें पडटा आनी हेजेर गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेयना. फर्स्ट प्रायोरिटी आसलो तो बायणा जो फ्लायओवर हेचो आसा, फुटब्रीज आसा रेल्वेचो, माता स्कुलाचो रोड एडजस्टंट टू MPT ग्रावंड, हो रोड आमकां करपाक जाय आसलेलो आनी ही म्हजी प्रायोरिटी आसलेली. हेका लागून आमी MPT चेअरमॅनाची NOC सुद्दां हाडली आनी एस्टिमेट सुद्दां केलो. हांव रेगुलरली PWD फाटल्यान लागलेलो आसा की ते रोड प्रायोरिटीचेर करपाक जाय म्हणून. आयज जेन्ना PWD जाता ते म्हाका आन्सर करता की तेंची 3 फावटी टेंडर केलो आनी 3 फावट कोणूच एप्लाय करूंक ना. हांवें सांगलें की एक सिंगल टेंडर खंय तरी कोणी तरी केल्लो म्हणून. म्हाका दिसता ते सिंगल टेंडर तेंचे ते एक्सेप्ट करिना. म्हाका सेकंड टायम समज सिंगल टेंडर जालें जाल्यार म्हाजे कडून तेंच्यानी एक्सेप्ट करून ते काम चालू करपाक जाय. एवरी पावसान थंय त्रास जाता म्हाका खबर आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांव पुलिशेन आर्थूर केनेडी लॉरेन्स ह्या 45 वर्साच्या मनशाक अटक केल्या. सुमार 50 लोकांक तोपयो घातिल्ल्याचो ताचेर आरोप दवरला. परदेशांत नोकरी दिता अशें सांगून ताणें तांचे कडल्यान 50 लाख रुपया लुटल्या. भायर व्हरता अशें सांगून लॉरेन्स दर एकल्या कडल्यान 60 ते 70 हजार रुपया घेतालो. तांचे पासपोर्टूय आपणा लागीं दवरतालो. पूण कोणाकूच नोकरी मेळ्ळी ना तेन्ना एकल्यान पुलिशेंत कागाळ केली. पुलीस चौकशीत ताचे कडेन नोकरी दिवपाचो परवानो ना हें उक्ताडार आयलें. Today we arrested one Arthur Kennedy Lorenko, who is a resident of Purvarin, on the complaint of one Malcolm Fernandez, the resident of Gandhi Market, Margaon, that the said Arthur Kennedy Lorenko, who is having the firm named and styled as Rainbow Developers in the Commerce House at Margaon, without having the proper license under the Protectors of Immigrant Government of India, induced the complainant and 50 other people on the pretext of giving jobs and told them to pay an amount of rupees 67,000 each, all worth approximately rupees 15 lakh, and further failed to do so and not return their cash and passport. So in this connection we had registered a crime under section 420 IPC and section 10 and 24 of Immigration Act. So we have arrested the accused today, namely Arthur Kennedy Lorenko. So previously also he is involved in many other cases
as he is habitual in such type of cases and arrested in many crimes in Goa. Or further investigation is in progress. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. फुडली खबर पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयभर आपली पाळां मुळां घट करपाचें गोवा सुरक्षा मंचान थारायलां. 22 जून सावन दोनूय जिल्ल्यांनी गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रा काडपाचें तांणी जाहीर केलां. विधानसभा वेंचणूक बरीच पयस आसा, तरी हो नवो पक्ष आतांसावन तयारीक लागला. हे यात्रे वेळार मंच नव्या वांगड्यांची नोंदणी करतलो. तशेंच बेकारी, म्हारगाय, भ्रश्टाचार, मिना खणीचो प्रश्न, कसिनो, ड्रग्स, म्हादय, प्रादेशीक आराखडो, शिक्षण, भलायकी, उदक, वीज, रस्ते, शेती, येरादारी, पर्यटन आनी सरकारी प्रकल्पाक लागून लोकांक मेळपाक जाय ती लुकसाण भरपाय अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर लोकां मदीं जागृताय करतलो. निवडणुकीच्या दृष्टीने गोवा सुरक्षा मंचाची एक मोठी उभारी जावची, पक्ष सगळ्या तळागाळांतल्या लोकांपर्यंत पावपाचो अशें म्हणून आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. ताचोच एक भाग म्हणून आमी आतां नजीकच्या काळान 22 जून ते 22 जुलय ह्या कालावधीन 2 स्वतंत्र यात्रा काडपाच्यो केल्या आनी ह्या यात्रेचें नांव जें आसा तें गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रा दक्षिण गोवा आणि गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रा उत्तर गोवा. आमी ही यात्रा एक काही उद्देश घेवन काडलेले आसात. तर उद्देश जो आसा तो गोवा सुरक्षा मंच ह्या पक्षाचो जेचें काम आतां 1.5 वर्सांच जाल्यार सुरू जाल्यार, तर ह्या पक्षाचें काम जें आसात ते सगळ्या लोकांपर्यंत तळागाळापर्यंत पावपाचें, गांवांत शहरांनी पावपाचें आनी आमच्या पक्षाचो परिचय जावपाचो हो एक उद्देश आसा. लोकांपर्यंत पक्षाची ध्येय धोरणां, पक्षाची पार्श्वभूमी, पक्षान आज पर्यंत थोड्याच कालावधीन सुद्दां आसूं पण केल्लेल्या कामाचो आढावो, आयच्या परिस्थितीन पक्षाची गरज कितें आसा हे सगळें जे आसा ते लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर ही यात्रा काडलेली आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख. बरेच जाण अर्थीक परिस्थिती वयल्यान दुख्खी कश्टी आसता. ताचें कारण अर्थीक वेव्हार तांकां जमना. दोतोर सेल्सो पिंटोन म्हळां. पणजेत जाल्ल्या अर्थीक स्वावलंबन कार्यावळींत तो उलयतालो. गोंय पंचायत महिला शक्ती हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. हे परिशदेक डॉक्टर सेल्सो फेर्नांडीस मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर आशिल्लो. पंचायत संचालनालयाचो संचालक अजित पंचवाडकर आनी गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानाची अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीज ह्या वेळार माचयेर आशिल्ली. By chance one day I happened to go to Delhi for one conference and this was an international conference, so for 8 days we were there and 2 days traveling. We come back to the clinic after 10 days and what we observed, 10 days loss of income, which means if I don't go clinic today I don't make money. So why am I going clinic? To make money. Okay, that means I was a daily wage worker, and secondly is I was actually running after money, which means I was ready to work any amount of time as long as I make money. Treat patients with the aspect of making money, not because of healing. Go and see how many cavities I can fill, how many teeth I can make, how many bridges I can do, because the more money I make, the more successful I am. How far have we traveled in the nation building? Are we still backward? Are we still not 100% contributing towards the nation building? Because let me say one thing, a nation, because a nation, or for that matter a house or a village, and that ultimately leads to the nation, where the 50% of the race is backward, that nation cannot go forward. So I'm very happy, I'm glad to see the initiative taken by you ladies over here, who have taken this leadership. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 21 जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयता. निमतान दक्षिण गोंयांतली मुखेल कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्या. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या सांगातान हेर 10 संघटनांनी ते खातीर फुडाकार घेतला. दिसभर ही कार्यावळ चलतली.
ही कार्यावळ सकाळी 9 सुरू जावन सांजच्या 7 सोंपतली. ह्या वेळार योगाची प्रात्यक्षिकां तशेंच मार्गदर्शन जातलें अशें आयोजका वतीन प्रशांत नायकान सांगलें. योग प्रेमी आसात जे योगा भितर ह्या शिबिराक ह्या कार्यक्रमाक वांटेकार जावपाक सोदतात तांचे लागीं मागतात की तांणी येता तेन्ना तांची आपली योगाची मॅट घेवन येवची आनी मुखेल जो कार्यक्रम सकाळ फुडें जातलो जातूंत भितर तांकां गायडन्स दितले ते पतंजली योग समिती गोवा ते तांकां मार्गदर्शन करतले. सकाळ फुडें जे सत्र जातले सकाळ फुडें 6 ते 7 योगाची प्रात्यक्षीक जातली आनी ताका पतंजली योग समिती मार्गदर्शन करतली. सांजची आमचे 3:30 ते 7 पर्यंत 7:15 पर्यंत एक मुखेल कार्यावळ आसा सांजची जी ब्लॅक बॉक्सा भितर जातली. हातूंत भितर 3:30 ते 4 पर्यंत क्लिन्सिंग प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी शतकर्मा एंड त्राटक हे हाजेर रोहिणी सुखटणकर ह्यो मार्गदर्शन करतल्यो. 4 ते 4:30 पर्यंत प्रॅक्टिकल टेक्निक्स टू मॅनेज एंगर. आज समाजा भितर रागा लागून खूब गजाली जातात सो योगा भितर रागाक हें आसा वखद आसा आनी ताजे प्रात्यक्षिका सकट दाखयतले की प्रॅक्टिकल टेक्निक्स टू मॅनेज एंगर बाय डॉक्टर ज्योती एंड बाय अमेय हेगडे. 4:30 ते 5 पर्यंत सिक्रेट्स फॉर स्मार्ट लाईफस्टाईल अँड विनिंग ओव्हर डायबिटीज अँड BP अँड ग्रोथ ऑफ कॅन्सर सेल्स इन अवर बॉडी बाय डॉक्टर स्नेहा भागवत. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.